ग्लॉकोमा म्हणजे कितें आनी हाचे तुमी कशें निदान करतात आनी वॉट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स इन ग्लॉकोमा. हांव एकाच म्हणजे एक लांब लचक क्वेश्चन. ग्लॉकोमा म्हणजे कशें आसा न्ही, जाका आमी कोंकणीन दोळ्या प्रेशर म्हणटा किंवा मराठीन कांच बिंदू म्हणटा. आतां बेजिकली जर कितें सिंपल भाशेन जाता, आमच्या दोळ्यान जे दोळ्याचे भाग आसात आनी तातूंत जो एंटेरियरचे म्हणजे फुडलो दोळ्याचो भाग, लेन्सा फुडलो, थंय आमचे जे फ्लुइड येता दोळ्यान, येता एका सायडीक आनी वता. सो केन्ना केन्ना ग्लॉकोमा म्हणजे कितें खिच्या मनशाक जाता, चडशा लोकांचे येता आनी वता हो बॅलन्स आसता. केन्ना थोड्यांचे फ्लुइड येता चड पण ती वचपाची वाट बंद आसता. आतां ही बंद जाली काय ते फ्लुइड वाडटा आनी दोळ्याचो प्रेशर वाडटा. सो ते फ्लुइड जसो वाडलो काय दोळ्याची जी शीर आसता, जाका ऑप्टीक नर्व म्हणटा, अगेन इज द मेन पार्ट ऑफ द ताची ती शीर तो प्रेशर वाडोवन म्हणजे तो फ्लुइडाचो प्रेशर वाडोवन ती ऑप्टीक नर्व डॅमेज जाता. आनी अगेन इशू कितें, एकदा हे ऑप्टीक नर्व डॅमेज जाले काय इरिसेबल लॉस जाता. सो त्या खातीर ग्लॉकोमा केअरफूल रावपा जाय. दुसरें, जे कोणाक ग्लॉकोमा आसा तांची म्हजी रिक्वेस्ट, त्यांनी आपल्या भुरग्यांक सांगचे की बाबा रे आपले ग्लॉकोमामुळे 80% नजर गेला, आपल्या डॉक्टरान सांगला आपणाक ग्लॉकोमा आसा. सो तांच्या भुरग्यांनी 40शी जाली किंवा ब्लड रिलेशन भाव भयणींनी दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वचून दोळ्याचो प्रेशर चॅक करपाचो. खूब फावटी अर्ली स्टेजीर आमी पेशंटाक सांगता की तुका ग्लॉकोमा आसा म्हणून. सो पेशंट बिलीव जायना, कित्याक आपणाक दिसता बरें कितें सांगता. ग्लॉकोमान बेजिकली कितें जाता, पेशंटाक कळटा नजर वता पण ती केन्ना लास्ट स्टँडाक कळटा. नाल्यार ताका पयलीं कशें ग्लॉकोमान बेजिकली फिल्ड ऑफ विजन कमी जाता. म्हणजे प्रत्येक दोळ्याचे एक सर्टन फिल्ड आसता, ते हळू कमी जाता. ताका ते कमी जाता ते व्हडलें जाणवना पण लास्ट वता तेन्ना कळटा. आनी हे जर डिटेक्ट करतले जाल्यार ताच्या खातीर स्पेशल मशीन्स आसात. प्रेशर चेक करपाकय स्पेशल मशीन आसात, पॅरिमेट्री फिल्ड ऑफ विजन चेक करपाकय मशीन आसात. आनी दुसरे जाल्यार डिफरंट टायप्स ऑफ ग्लॉकोमा आनी ग्लॉकोमा कन्सल्टंट म्हणून आसा तो कॉन्सेप्ट. आनी गोंयांत आमच्या खूब पैकी आतां एका टायमार नासले पण आतां आमच्या कडेन खूब ग्लॉकोमा आसात. आमच्या विजनान तर 2006 पासून ग्लॉकोमा कन्सल्टंट आसा. सो आतां म्हणजे अवेरनेस करून करून हो खूब कॉमन जाल्लो आसा. पण तरी लोक कशे आसा समजनात म्हणून हे तांकां इन्फॉर्मेशन दिवचें पडटा. आनी हो ग्लॉकोमा म्हणजे आसले म्हणून भिवपाचें ना. अगेन खंयचेय दुयेंस जर अर्ली स्टेज डिटेक्ट जाले जाल्यार ताका मेडिकल मॅनेजमेंट म्हणजे ड्रॉप्स घालून तो प्रेशर कमी करूं येता. आमी इनिशियली कसो ट्रिटमेंट आसता, एक ड्रॉप घालून पळयता, 2 करता आनी जर मॅक्झिमम 3 ड्रॉप घालून जर कंट्रोल जायना जाल्यार देर इज अ सर्जिकल वे ऑफ ट्रिटमेंट. आनी ही ग्लॉकोमाची सर्जरी इज कवर्ड अंडर आमच्या DDSY स्कीम आसा. आनी ती आनी ऑफ लेट विथ चेंजिंग ट्रेंड्स द रिजल्ट्स ऑफ सर्जरीज आर क्वायट बेटर.